आईची ही ग्रामसभा झाली इको सेन्सिटिव्ह झोन ती एक खास ग्रामसभा आयोजित केली। त्या ग्रामसभेत आमचे सगळे पंच सदस्य प्रेझेंट आशिल्ले आणि ही ग्रामसभा आयोजित केल्या कारण इको सेन्सिटिव्ह झोन आमकां नाका। कारण आमचे गांवचे जे लोक आसा ते शेतकरी आसा ते शेती करून ते पोट भरता आणि ते जर इको सेन्सिटिव्ह झोन झाले जाल्यार तेंचे खूप लॉंग टायम परिणाम जातलो। आणि जे आयज ग्रामसभेक जे लोक असले तेंचे अनुमती हे ठरला की हे इको सेन्सिटिव्ह झोन आमकां खंयच नाका। कारण इको सेन्सिटिव्ह झोनात आमचे मौस पंचायतीचे गांव येतले झरमे, दाबे, कोप्पाटे, नागवे, आमचो मौशी गांव इतले येतले। तेंचो इको सेन्सिटिव्ह झोन जालो जाल्यार तेंचे खूप दुश्परिणाम जातलो म्हणून तेंचे म्हणणे आसा आनी आमचे सगळे मावशी पंचायतीचे पंच तेंचे सगळ्यांचे म्हणणे आसा की आमकां इको सेन्सिटिव्ह झोन नाका, आमचे गांव वगळपाचे अशें सगळ्यांनी आयज ठरयल्लें आसा की आनी हे आमी जे रेजोल्यूशन घेतलें तें आमी फुडें धाडटलीं। आनी ह्या पयलीं हो विशय आमी आमच्या ग्रामसभेत मांडलेलो पण परत एकदा हो विशय आमी हांगा मांडलो आणि हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की हय आमचे एका मान्यता दिवपाची आणि आमचे जे मावस पंचायतीचे गांव येता ते वगळपाचे। आज मावस पंचायतीची ग्रामसभा आताच संपन्न जालेली आसा आणि ही खास ग्रामसभा आसलेली ती इको सेन्सिटिव्ह झोनाचेर। इको सेन्सिटिव्ह झोन आमकां नाका अशें आयज जे ग्रामस्थ आणि पंचायत मेंबर आसले तेंच्यांनी ठराव पास केलेलो आसा। इको सेन्सिटिव्ह झोन हे गांव मावस पंचायतींतले मावस गांव आसा, दाबे गांव आसा, कोपर्डे आसा, नागवे आसा, तशेंच झरमे गांव आसा। हे हे जे लोक आसा हे ग्रामीण भागात रावता आणि सगळे आसा ते शेतीचेर अवलंबून आसा आणि इको सेन्सिटिव्ह झोन जाल्यार आमकां खूप त्रास जातलो आणि आमचे फुडलें भविष्य पळोवन आमकां इको सेन्सिटिव्ह झोन नाका अशें तेंचें म्हणणें आसा। ह्या वेळार तेंच्यांनी ठराव मांडून तेका संमती दिलेली आसा आणि आमकां आमचे जे गांव आसा हे वगळपाचे अशी मागणी केलेली आसा। हे जे पंचायतीन आज ही ग्रामसभा आयोजित केली हितून लोकांचो अल्प प्रतिसाद मेळ्ळो आसा। एकूण 4,500 लोकसंख्या असलेली ग्रामपंचायतीन एकूण 5 ते 6 लोक आयज ग्रामसभेक उपस्थित आसलेले। ह्या वेळार आमी तांकां विचारले की आयज ही ग्रामसभा आपयल्या तितून लोक कित्याक ना। ह्या वेळार तेंच्यांनी सांगलें की आमी पंचायत मंडळान सगळ्यांक कळयल्ले आसले की आयज ग्रामसभा आसा पूण चतुर्थी दीस असल्या कारणान लोकांनी हांगासर हजेरी लावना पूण आयज जे उपस्थित आसले तेंच्यांनी हेजेर चर्चा करून ह्यो विशय फुडें व्हेल्लेलो आसा आणि आयज ह्या ग्रामसभेक आमकां इको सेन्सिटिव्ह झोन नाका अशें मागणी केलेली आसा। तशेंच सरकारा कडेन मागणी केल्ली आसा की हे इको सेन्सिटिव्ह झोनांतल्यान हे आमचे गांव वगळपाचे